2004 ह्या वर्साक एक बरीशी मुवी रिलीज जाल्ली कहली ती आमी जाणा ह्या दिसांचीच ती द पॅशन ऑफ क्रायस्ट बाय मेल गिब्सन आनी एकदम बरी मुवी आनी आजून देखून आमी ती मुवी परतून पळयली जाल्यार आमकां गुजबम्स जातात आमच्या हाताचेर सारको कांटो फुलता आनी खऱ्यांनीच जेजून कितें केलें आमचे पासून तें नियाळ्यार जायत्यांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां पासून येतात सगळ्यांच्या चडशा जाणांच्या दोळ्यांत दुखां येतात आनी सगळ्यांक आमकां आयूय जाता जेजून आमचे पासून इतलें केलें तें पळोवन आमचें काळीज फावसता खूब दूख जाता तुमच्या जायना जाता आसतलीच आनी जावंकूय जाय आनी जावंक स्वाभावीक नॉर्मल ही मुवी तर आमी पळयली जाल्यार तातूंत इतले जेजूचे मार फार केल्यात ते इंटेन्स सारके चड ते आमच्यान चिंतूंक देखून जायना त्या पासत रगत जें कुडींतलें व्हांवता मांस ताचेच बरोबर भायर सोदता ताचे तकलेर पडल्यात ते ह्यो सगलो मुकूट आनी ताका आसात ते सगळे कांठे तोंपून भितर घातल्यात ते धाडावन बडोवन आनी ताका धाडायत बडयत खुरीस घेवन हे सगळे घाय ह्या खुर्साक तेंकतात आड्डोतात ताका दूख जाता आनी तसोच तो खुर्सार चडटा कालवाराची वाट घेवन दाखोवन खुर्सार चडूंक दोंगरार चडून आपलें जिवीत सोंपयता म्हणटकूच आमी पळयता तें म्हटल्यार इट इज सो इमोशनल एंड सो इंटेन्स की आमी चिंतून नियाळ्यार आमचोच जीव नाकासो जाता पूण तें आयूय चुचुरे त्या जेजूचे सारके भोंगो भाड्याचे हें ताका फावो न्हय ahले काळजांतले उद्गार आमी जायते फावट भायर काडटा पूण हातूंत तें सोंपूंक जायना इतल्यानूच तें सोंपूंक जायना चुचुरे भाड्याचे भोंगो भाड्याचे इतलें म्हणून तें काबार जावपाक जायना जाल्यार तूं फकत इमोशनल जालाय यू आर जस्ट इमोशनल नथींग एल्स आनीक कांय ना आनी त्या पासत जे कितें आमी जे कश्ट जेजूचे नियाळटा ह्या प्राचीत काळांत आनी अदीक करून ह्या लागशिल्ल्या दिसांनी ते जावपाक जाय आमच्या जिविताची बदलणी करपाक आदार आनी तें जर जायना तूं बेश्टो रडटाय यू आर जस्ट इमोशनल आनी तशीं सगळींच रडटात तुज्या जिविताची बदलणी जावपाक जाय देर शूड बी सम चेंज एटलिस्ट ह्या दिसांनी आमी जायतीं जाणां ओर आमी चडशीं जाणां कुमसार जाल्ले नासतलींच आनी कुमसाराक आमी जायते फावटी आमकांच नियाळ करुया जस्ट फॉर अ मोमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट चिंतूंक आमकांच जायते फावटी आमचे पातकां घोडयेक सगळीं आमी तींच आमचें सगळें तेंच रिपीट टॅलिकास्ट तींच पातकां वर्साच्या वर्सा घोडयेक आमी तींच सांगता जायत पूण एका तरी पातकाचेर झुजूंक तुवें प्रयत्न केलाय हॅव यू वर्कड टू ओवरकम एटलिस्ट वन सीन एका पातकांतलो तरी भायर सरपाक तुवें तुकांच मोटिवेट केलाय हो मुखी प्रश्न जेजू पासत आमी रडूं येता आमच्या काळजान दूख जावं येता पूण तुज्या जिवितान जेजू पासत तुवें कितें केलाय वॉट हॅव यू डन फॉर जीजस जेजून तर तुजे पासत इतलें केलें खुर्साचें मरण भोगलें आनी मेलो तुवें जेजू पासत कितें केलाय हो प्रश्न आमकां सतावपाक जाय आनी त्या पासत ताचें ब्रुटल डेथ ताचें सफरींग ऑन द क्रॉस आमकां उगडास करता ताचें मिशन ताचें मिसांव आनी ताचें मिसांव सुरू जाता खंय थावन रायट फ्रॉम द टायम ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट जेन्ना आदाम आनी एवेन पातक केलें देवान चिंतलें हांव म्हजे पोरजेक सोडोवपाक पातकांतली म्हज्या पुताक धाडटलो देवाचें पयलेंच मन इंटेंशन टू सेव जशें परी आमच्या कंप्युटराचेर आमी कितेंय टायप केलें म्हणटकूच Ctrl+S तर मारूंक विसरलीं बाय चान्स तुजी बॅटरी फेल जाली आनी करंट गेलो कितेंय जालें सगळें डोडो फो सगळें गेलां तें सगळें उदकान आयज सायबा
तें टायप करचें पडटा न्हू. हेच भाशेन मनशान आपल्याच कोडण्यांतल्यान देवा कडलो पयस गेलोलो. कित्याक देवान ताका सांगलेलें जिवीत खंयचें आनी मरण खंयचें, जाणवाय खंयची आनी देवचाराच्यो ताळण्यो खंयच्यो. पूण ताणें बोलून पातोक ताणें आदारलें. देंवचारान ताका नाडलो आनी देवा सोडलो मनीस पयस गेलो. पूण देवान मनशाक सोडलो ना. आपल्या पुता वरवीं वेळ बोळांलो, काळ बोल्लो तेन्ना ताणें जेजूक संवसारान जल्माक येवचो केलो. एके आंकवारी उद्देशी देवाची मांडावळ आनी देवाचें मिसांव, मिशन ऑफ गॉड. आनी तें नव्या करारान आमकां दिसता इस्टॅब्लीश जाता. जें देवान चिंतलेलें आदल्या करारान तें नव्या करारान फळादीक जावपाक पावता जेजूच्या जल्मान. आनी हो जो जेजू जल्माक आयलोलो आंकवार मारीच्या कुसव्यान, तो आतां कश्ट, दूख, मरण सोंसता आमचे पासत. म्हणटकूच तातूंत आमी पळयता त्रिएक देव, फादर, सन एंड द होली स्पिरीट, तेगूय जाण बाराबर एकठांय रावन संवसार साल्वार करपाचें तांचें मन आसा. म्हणटकूच मोगाच्या बाबा भयणीनो, कित्याक हांव म्हणटा आमच्या जिविताची बदलणी जावपाक जाय, कित्याक हांव म्हणटा आनी कित्याक आमी सगळ्यांनी म्हणूंक जाय. It is not enough that we cry and mourn when we look at the passion of Christ. इतल्यानूच काबार जावपाक जायना. कित्याक लागून? कित्याक आमी जेजूची गुदाड कूड, ताका आमी म्हणटा द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आनी एक एकलो मनीस ताचो जिवो सांदो. त्या पासून आमी म्हणटा आमकांच पवित्र सभा आमी आनी जेजूचे जिवे फातर आमी. एक एकलो जेजूचे जिवे फातर. जशे परी इमारत बांदलेली आहा एका एका फातरान, तोच भाशेन ही आमची पवित्र सभा बदता एका एका मनशा वरवीं जिवे हातर आमी. त्या पासत आमी सगळीं जेजूच्या मोगाची. आनी ह्याच पासत आमी नियाळोंक जाय आमच्या जिवितान गरजेचें कितें, ह्या खेरीत दिसांनी गरजेचें कितें. एकूच तें ताणें केलें, खुर्सार मरून ओतो जेजू. आमी ताका म्हणटा एचे होमो, म्हटल्यार वो तो मनीस, वो तो मनीस. ताका धुल्लो, ताका बांदलो. ह्या जेजूच्या कश्टांचेर आमी नदर मारता, तो मनीस एचे होमो. म्हणटकूच हातूंतल्यान आमी कितें पळयता, आमी जेजूची गुदाड कूड, द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट, जाल्यार आमी एकामेकाची भावा भयणां. एक एकली जेजूचे कुडीचो सांदो जाल्यार जेजून केलें तें आमी उगडास धरूंक जाय. खुर्सार मोडटा आसतना खंयची वड मोडलेली, खंयची वड ताणें मोडलेली. बापा ते नकळत कितें करतात तें तांकां बोगस. जेजूची उतरां. आनी तें म्हणून ताणें कितें केलें, सगल्यांक बक्षिलीं आनी सगळें बक्षिलें वन्स एंड फॉर ऑल. एकूच पावटी खुर्सार मरून सगळें आमचें बक्षिलें. जें त्या तेंपार आहलेलें आनी फुडें जातलें आसलें तें सगळें पातक. आनी त्या पासत जो कोण जेजूचेर बाबार्थ विस्वास ठेवता ताका सोडवण मेळटा. पूण ताचे पयलीं आमी एकामेकाक बोगसूंक जाय. वो लेसन आमी शिकूंक जाय. एक घडणी धाकटुली सांगता. दोग जाण खंय इश्ट आहलेले आनी बरे इश्ट. आनी अशेंच खंय पावस पडोन रेबोट जाता, चिकोल जाता. हे चिखलांतल्यान सत्री घेवन चलता 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 ही तांकां एक धाकटुलो विंचू मेळलो, स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन म्हणल्यार आमी रोखडींच कितें करता, पांय हाटी काडटा, हात हाटी काडटा, घांस मारीत गाय. म्हणटकूच ह्या दोगूय फ्रेंडांक हो विंचू सांपडलो. एकल्यान म्हणलें माडोय ताका, उडोय ताका मारून, आडबोडी मार ताचेर, काबार करया सोमतोच. दुसऱ्यान म्हणलें की नाका, मारचो न्हय ताका आमी ताका साल्वार करुया. उदकान पळय बुडटा तो. ताणें एक झाडाचें पान घेतलें खंय ओडलें आनी तें पान बरें ताका तेकयलें. तो बरो पानाचेर चडोन दोत्तलो आनी व्हरोन ताका दुसरे कडेन दोत्तलो. बुडटालो विंचू. आनी ताणें खंय दुसऱ्या फ्रेंडान खंय पान घेतलें आनी थंयसर उदका कडेन दवरलें. तो चलोन येवपाक तो फास्ट चल्लो की ताच्या हाताचेर पॅक करून खंय घांस मारलो.
स्टिंग मारली आनी ताका कितें जावपाक जाय तें जालें. विंचू फाटल्यान स्टिंग कोत्ता, स्टिंग केलें. तेन्ना बोवांनी उयली. ताणें ताका म्हणलें, पयलें हांवें मरे तुका सांगलेलें हांवें आठ लाय नाकाय म्हणून, ताका मारा निवडय. आठ लायलो तुवें आनी तुका ताणें स्टिंग केलो, घांस मारलो. आतां हा भोग. एक धाकटुली एक घडणी जायत, अ वेरी लिटल स्टोरी. पूण हातूंतल्यान आमी पळयता मनशाचें सैम कसलें. मनशाचें सैम अशेंच विंचवा भाशेन सिमिलर. कोण आमी बरीं न्हय, सगळीं असलींच. आनी त्या पासत दुसऱ्याचो बदला घेवप, राग काडप, कुंडाटकाय करप, जालस जावप आनी त्या उपरांत मागीर दुसऱ्याचे वाटेक वचप. हें मनशाचें सैम, हें मनशाचें सैम. पूण आमी तर एकामेकाक अशींच मारून आनी खावंक लागलीं जाल्यार कोण उरतलो संवसारान. आनी हेंच कितें जेजू म्हणूंक सोदतालो खुर्सार मोत्ता तेन्ना एकामेकाक बोगसात. लर्न टू फॉरगिव. आनी तुमकां दुसरें ऑप्शन हांव दिना. हांवूच तें पयलें कोत्ता. बापा तांकां बोगोस तें नकळत तें कितें कोत्तात तें. आमी जेजूच्या खुर्सांतल्यान एकूच सत शिकूंक जाय तें म्हटल्यार जेजून आमकां बोगशिल्ल्यान तशींच आमी एकामेकाक बोगसूंक जाय. आमी हांव पातकी म्हणटा, आमी आमच्या बापा म्हणटा, हातूंतल्यान आमी कसलीं उतरां म्हणटा. जशीं आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशीं आमची पातकां बोगोस. जशीं आमचेर चुकल्यान तांकां आमी बोगशिता तशीं आमची पातकां बोगोस. ह्या स्टेटमेंटान कितें आहा? कंडिशन आहा, कंडिशन. जशीं आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशीं तूं आमची पातकां बोगोस. म्हणजे जरी तर आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिना जाल्यार तूं आमची पातकां बोगशिनाका, बोगशिनाका. आमी आमच्याच उतरांनी आमचीच जोडटी कोत्ता, सारकें न्हू? आमच्याच उतरांनी आमचीच जोडटी कोत्ता आमीच हीं उतरां म्हणून. म्हणटकूच हांव पातकी आनी आमच्या बापा म्हणपाचें बंद करुया हाल्याथान ना, तें बंद करूंक जायना. पूण आमी आमकां उगडास करूंक जाय. वी डोंट हॅव एनी ऑप्शन बट टू फॉरगिव लायक जीजस. आमी खरीं ताचीं पाटलावदारां क्रिस्तांव जाल्यार एकामेकाक आमी बोगसूंक जाय. आनी हें आमी पळयता पवित्र पुस्तकान जायते कडेन. पूण एकूच आमी पळोवया उदाहरण जें सावलूच्या जिवितान जालें पळय तें. सावलू, ताका कोण कोण म्हणटात कितें? पावलू. सावलू आसलोलो तो मागीर पावलू जालो. हे घोड्याक ताच्या नांवाची बदलणी आमी पळयता. पूण ताच्या जिविताची बदलणी कितें ती आमी नियाळ करूंक जाय. सावलू सजमतालो, हे सगळे कोण जेजूचे पाहलावदार आहात ते मिस्टेक कोत्तात, चुकतात, जेजूची खबर परगट सारकें करिनात. मिसअंडरस्टँडींग जालेलें ताका सावलूक. आनी त्या पासत तांकांच तो त्रास कोत्तालो, जेजूच्या पाटलावदारांक क्रिस्तांवांक. तांकां तो पिडापीड दितालो. आनी थंयसर ताका कोण दिश्टी पडलो तो आमी जाणाव. जेजू खूद ताका दिश्टी पडलो आनी सारकें डॅझलिंग उजो ताका जालो. दोळ्या मुखार सगळो उजवाड ताका जालो आनी भियेलो थरथरलो. हो आनी कोण? हें आनी कितें घडटा? दोळ्यांचेर ताका उजवाड मेवलो. मिसअंडरस्टँडींग जालेलें ताच्या जिवितान. तो सारकोच उजवाड जावन ताका गोबून आयलें. हांव पिडापेड दितां तो सारकें ना. हांव पिडापेड दितां तो जेजूच्या पाटलावदारांक क्रिस्तांवांक. हें म्हजें जिवीत चुकता. ताणें जिवीत बदल्लें आनी ताका मागीर सावलू आसलो तो मागीर पावलू जालो. हें दाखयता कितें बदलणी. म्हाका बाबा भयणीनो, तेंच पयल्या स्टेटमेंटाचेर आमी परतून वचुया जें म्हटलेलें पयलीं. पॅशन ऑफ क्रायस्ट पळोवन आमी सारकीं इमोशनल, इंटेन्स ताचें सफरींग पळोवन आमी सारकीं दुखाबरीत जावन आमचें काळीज फडफडटा. कितली दूख आमकां जाता. हातून सोंपोवंक जाय काय? इतल्यान काबार जावपाक जाय आमचो प्राचीत काळ? ना, हातून काबार जावपाक जायना. पूण तो मेन लेसन जो आमी शिकूंक जाय तो जेजूच्या खुर्सा मुळी तो जावन आसा ताणें आमकां बोगशिल्ल्यान. म्हाका बाबा भयणीनो, जायतीं उदाहरणां आमकां पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटात जंय जेजून आमकां बोगशिल्ल्यान. आमी पळयल्यार जॉन 18:10 हांगासर आमकां मेवता
जे आमकां मागीर इतिहास वाचता तेन्ना फुडल्या दिसांनी आमकां मेवतले जावं फाल्यां वो मागीर फुडल्या दिसांनी. आनी कितें न्ही, जेन्ना जेजूचे बरोबर आसलो पेद्रू सगलो वगत ताका सपोर्ट करतालो, एके भाशेन सपोर्ट सिस्टम आमी म्हणटा ते भाशेन सगलो वगत जेजू बराबर, जेजू खंय येता ताचे फाटल्यान गेलो आनी खंय गेलो ताचे फाटल्यान गेलो, सगलो वगत जेजू आनी पेद्रू चडशे पावणे दिसती पडटा. त्या पासत पेद्रू आतां जेजूक सारकोच वळखत आहा, निमाणे कडेन तो ताका आख्खोच ओळखूंक पावला. जेजू कोण, जेजू सोडवणदार हेंय ताका गमून आयलां. पूण जेजू जेन्ना आपणाचें पॅशन जें जावचें आहा फुडाराक तें उक्तें करून सांगता तेन्ना पेद्रू मातसो दुखवता, सायबा हें तुका फावो न्हय, हें तुका फावो न्हय, आनी कितेंय म्हूण तूं, बट दीस इज नॉट फॉर यू. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा फाटीं सर सोयताना, तुज्या मनान चिंतना आहा ती देवाची न्हय पूण देंवचाराची. जेजू पेद्रूक सांगता तोंडार, म्हणटकूच जेजू कितें म्हणूंक सोदता, हांवें सोंसूंक जाय, कश्ट दूख त्रास हें येवंक जाय जिवितांत, आनी तेन्नाच ह्या खुर्सांतल्यान पुनर्जीवन जावंक जाय, हें कितें ताका सांगूंक सोदतालो. पूण तेन्ना आमी पळयता मातशें फुडें जेन्ना जेजूक ते धरूंक येतात, हे सगळे मनीस जेन्ना जेजूक धरूंक येतात तेन्ना कितें घडटा तें आमी उगडास करुया. पेद्रू पळयता जेजूक धरूंक येतात ते, आनी आपल्या पोंतांतले ते सुरी काडटा, चाकू काडटा आनी मारको म्हणटात ताचो कानूच कातोत्ता, कान कातोत्ता. आनी जेजू येता आनी ताचो कान पत्तून ताका लायता आनी सारको ताका करता. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, पेद्रू सगळ्योच वस्तू हे भाशेन जायनात, रागाक राग चलना, रागाक राग चलना. दुसऱ्या उतरांनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी पळयता एक तुजेर तापट मारलें तूं 4 फुलयतलो वो 5 तरी ना, फुलोवचो ना, फुलोवपाक नाका जाल्यार खंयच्यानूय तरी राग काडटलो, खंयच्यानूय तरी राग काडटलो. तुका तर हात उखलपाक येयना, पांय उखलतलो, पांय उखलपाक येयना, तोंडांतल्यान उतरां भायर काडटलो, नाजाल्यार आनीक कसलो तरी आडकोडीचो फातर तरी जातलो दुसऱ्याक. म्हणटकूच तुजेर एक मारल्यार 4 वो 5 तरी फुलय. ही कोणाची शिकवण? ही आमचीच शिकवण आमकांच, जे आमी मनीस कशीं शिकता आनी एकामेकाक शिकयता. पूण जेजूची शिकवण तसली न्हय. जेजूची शिकवण आमी जाणा, एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय, दुसरोय दाखय. पूण आमी म्हणटलीं तें घडये जेजूच्या तेंपार चलतालें, ह्या तेंपार दुसरो पोलो दाखय जाल्यार आख्खें तोंड फोडून तुजो सारको तांबडो जातलो पोलो. ह्या तेंपार तहलें चलना, चलता? चलना. पूण जेजू आमकां तें म्हणूंक सोद दिना. जेजू आमकां म्हणूंक सोदता हें, तातूंत भितर एक लेसन आहा, बरो लेसन आहा. यू शूड वीन एवरी सोल फॉर जीजस. एक एक आत्मो जेजू पासत जिखून घे, एक एक आत्मो जेजू पासून जिखून घे. एग्जाम्पल, तुजो बेस्ट फ्रेंड आहा आनी तूं जाणाय तुज्या बेस्ट फ्रेंडान व्हडली चूक केल्या, व्हडली चूक केल्या, जाल्यार तूं कितें करतलो? फ्रेंड तर तुका खरेंच जावो, फ्रेंडाक तर सोडूंक नाका, जिवितांत तुका फ्रेंड जायच, ओ तोच फ्रेंड जाय तुका. यू डोंट वॉन्ट टू लूज युअर फ्रेंड. तूं कितें करतलो? तूं तेंच करतलो जें जेजून केलें. जेजून केलें तें तूंच करतलो. आनी कसली कोणी ताणें चूक पासून आदारल्यार तो म्हणटलो इट्स ओके, नो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ मी. और तूं आनीक कितें तरी दुसरो रिजन दिवन यू वील सेव द सिच्युएशन and you will win your friend. You will win your friend. आमकां उगडास करुया, आमी सगळीं जेजूच्या मोगाची, आमी सगळीं जेजूच्या मोगाची. आमी घोडेक एकामेकाची दुस्मान जायत, आमचे भितर गैरसमज आसत, मिसअंडरस्टँडींग आसत, राग आसत, दुस्मानकाय आसत, बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स. आमच्या कुटुंबान, भुरग्यां मदें, आवय बापाय मदें, भावा भयणां मदें, काजन्सां मदें, घोव बायलां मदें, फ्रेंड्सां मदें, वॉट एवर रिलेशन्स दॅट वी हॅव, आमच्या मदेगांत गैरसमज आसूं येता आनी स्वाभावीक, नॉर्मल. पूण जेजूक
हे भाशेन रिलेशन ना. जेजूक आमी सगळीं ताची भावा भयणां. जशें परी आमी म्हणटा आमी सगळीं एकामेकाची भावा भयणां आमी तोंडांतल्यान म्हणटा पूण कोडण्यांनी घोडे करिना. पूण जेजूक आमी सगळीं ताच्या मोगाचीं. त्या पासत कोणूच ताचे सोरशेलो पेल्यान सोल्लोलो ताका नाका तें आमी सोजमूंक जाय. त्या पासत तो परत परत आमचे फाटीक लागता, आमचे वाटेक येता आनी ताच्या मोगाचे विंगेन आमी येवची हेंच ताचें मन. आनी त्याच पासत तो पेद्रूक म्हणटा, पेद्रू सगल्योच वस्तू रागान फारीक करूंक जायना. तुजी सुरी पोत्तून तुजे पोतयेन घाल. तो कान कातरलाय तो बरो आहा, तो पोत्तून सुरी तुज्या पोतयेन घाल. सगल्योच वस्तू रागान फारीक करूंक जायना. एकल्यान ओग्गे रावचें पडटा, दुसऱ्यान सोंसचें पडटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, नियाळ टोर कोत्तेले जाल्यार आमी जायते आहा, पूण एकूच कोटेशन घेवन संपयता. जॉन 19:2 जॉन 19:2 आमी पळयता हांगासर ह्या कोटेशनान जेजूक कांट्यांचो मुकूट घातला. कांट्यांचो मुकूट. आनी कांट्यांचो मुकूट घातला जाल्यार दुसरें आमी पळयता ताका पर्पल ड्रेस घातला. पर्पल ड्रेस बरें लांब लायक अ किंग. व्हडल्या राजा भाशेन आमी पाद्री बरें पर्पल घालता, बरें दिसतात लायक अ किंग. जेजूक व्हडलें पर्पल ड्रेस घातला आनी कांट्यांचो मुकूट घातला लायक अ किंग. एके भाशेन ताका चाडयतात ते. पळय तुज्या माथ्याक आमी कोपेल घातलां. घालूंक जाय आसलें कसलें कोपेल? भांगाराचें. कित्याक तो राजा, जेजू राजा. Christ the King, the universal King of the whole universe. सगळ्या संवसाराचो राजा तो. ताका तो मुकूट फावो. कित्याक तो संवसारांतलो न्हय, तो सर्गींचो राजा. आनी सरकार घोडेक तो असलोच भांगाराचो मुकूट घालून आहा जायत. पूण तो आपणाकूच राजा म्हणटा, हो आपणाकूच तो देव म्हणटा. देव निंदा कोत्ता तो. ताका दाखोया सारकें म्हणून ताका कसलो मुकूट घाला? कांट्यांचो. त्या परस फास्ट ते कांटे धाडायन ताचे तकलेन भितर रिगयल्यात. ताका हें लांबदीक बरें ड्रेस घातला, पर्पल ड्रेस लायक अ किंग. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू सर्गींचो राजा. संवसारांत तो जल्माक आयलो, 33 वर्सां जियेलो आनी कोश्ट सोंसता आमचे पासत. आनी खऱ्यांनीच म्हटल्यार घडयेक तो आजुनूय आमचे पासत कोश्ट सोंसता. आजुनूय. जरी तर आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगसूंक नकळो, पूण आमी फकत तोंडांतल्यानूच म्हणटा जशीं आमचीं पातकां बक्षिता आमचे चुकल्यान तांची, तशीं आमची पातकां उतरांनीच बडबड, कोडण्यांनी कांय ना. जरी तर आमी एकामेकाक बोगसूंक सोदिना, कित्याक आमकां आदलो उगडास केल्यार आमचें काळीज उलपता. त्या मनशाचें तोंडूच पळयल्यार आमचो मूड पिड्यार जाता. त्या मनशाचें तोंड आमकां पळोवंक नाका, त्या मनशाक आमकां जाप करूंक नाका. आनी तेच हर्टफूल फिलिंग्स, रिजेंटमेंट, एंगर हें धरूनच तर आमी जिवंक सोदता जाल्यार इट इज नथींग एल्स बट वी आर जस्ट इमोशनल. वी आर जस्ट इमोशनल ड्युरींग द पॅशन ऑफ क्रायस्ट. आनी ह्या प्राचीत काळान फकत आमी रडटा आनी हाय वय जाता तें आमचें बिश्टें वयल्या वयर. काळजाची जिविताची बदलणी जावंक ना. म्हणटकूच सोंपयतना वो तो मनीस, एचे होमो, वो तो मनीस जाका हांगासर फाटल्यान आहा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो तो जेजू जाणें आमचे पासत सोंसलें. खोरीस कोश्ट, मरण आनी शेवटी तो मागीर पुनरुज्जीवन जातलो. कोणा पासत? आमचे पासत. हें नियाळ करया. जरी तर ताणें खुर्सार मत्ता आसतना आमकां बक्षिलीन, जरी तर त्या इश्टान तो विंचू चलतालो, उदकांतल्यान बुडटालो, ताका साल्वार करपाक ताणें प्रयत्न केलो. जेजूक जाय आमी सगळीं बापाचे वेंगेन पोत्तून पावूंक. आदाव आनी एवेन पातोक केलें तें जेजून आमचें बक्षिलां. देवा सरशी आमी पावूंक. आमचेर
चुकल्यान तांकां भोगसूंक आमी शिकुया आनी हेंच करूंक ह्या पासांत सांतोस पासूस हे मिसाचे भेटेंतल्यान नियाळ कोत्ताना जेजूच्या कोश्टांचेर मिसान देवाचो आदार आमकां जोड एकल्याक मागुया.